बाणावले मार्काडो मॉला कडल्यान अंडरपास सागडीन चालू आशिल्ले रस्त्याचे काम थळाव्यांनी बंद उडयले. पेवर्स घालून रस्तो करताले त्या कामाक थळाव्यांनी विरोध केलो. पेवर्स घातले जाल्यार कांय म्हयन्या उपरांत ते उखलतात, ताका लागून कॉन्क्रिटाचो रस्तो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आम्ही आज ह्या जाग्याचेर आहे हिंगा ओमिया मार्काडो मॉल आहा थिंगा आनीक अंडरपास हिंगा बांधलो आहा आनीक आमी हिंगा ह्या जाग्याचेर हिंगा जायते एक्सिडेंट जाले कित्याक हिंगा काम चलता आसतना उदक वतालें. दोनी सायडीन जर तुमी चोयल जाल्यार हो रस्तो सारको वयर आहा, लेवल ना, इन्क्लिनेशन आहा आनी हिंगा सारकें उदक वता. हे जे हायवे ऑथॉरिटीज आहेत तेणी हिंगा प्लॅनिंग सारकें केलें ना. हिंगा ड्रेनेज सिस्टम आहा तो सारको ना. सो आमगेलो रिक्वेस्ट आसलो तांकां हिंगा जो ड्रेनेज सिस्टम आहा तो तेणी सारको करपाक जाय. हिंगा आमी हिंगाचेच, आमी हिंगा लोकल्स हेज्या पयलीं केन्ना उदक भोंवनासलोलें, बट हे फावटी कित्याक कामां लागून हिंगा उदक भरपूर हिंगा उदक वतालें. आनी रिजन म्हणून जाल्यार हिंगा प्लॅनिंग सारकें केलें ना ह्या हायवे ऑथॉरिटीन. ते वदानूय तिका आमगेली एलिवेटेड जमीन आहा, त्या वदान इंटिरियर रोड आहा तोय वयर आहा, थिंगाचें उदक येता. थिंगाय आमगेले चॅनल नाय, वॉटर चॅनल नाय. ह्या वदानूय एक मोदें हिंगा तेमी गटर केलो आहा तोय ब्लॉक पडलो आहा तेंगेलो. नावेली सायडीन आतां चोय थिंग कितले वयर आहा, थिंगाचें हिंग उदक येता, थिंगाय ड्रेनेज सिस्टम सारको ना. सो हांव मागोता आमगेली ऑथॉरिटीज आहाय तेंकोडे हायवे ऑथॉरिटीज म्हाका सदां ते हें काम कोताय. हो सर्वीस रोडाचो, दीस इज पार्ट ऑफ द सर्वीस रोड. सो तेणी हें काम आहा तें सारकें करचें. जेन्ना कोण पेवर्स घात म्हणटा, पेवर्स इज नॉट अ सोल्युशन. पेवर्स हिंगा हायवे काम करता बरें काम, इट इज गुड, बट द वे द वर्क इज डन विथआउट प्लॅनिंग, विथआउट टेकिंग द लोकल ट्रॅफिक इन टू कन्सिडरेशन. आतां पळय हिंग तेगे म्हणटा चेंबर आहा, हो चेंबर ब्लॉक आहा, इतल्या उदक वयता म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आनी थिंग गेले जाल्यार थिंगा पायप बंद आहा. सो लेवल सकयल जाल्यार उदक हिंग वतलें डेफिनेटली. आतां आमगेलो तेगे भुरगीं हिंग इस्कला देखून रावपा जायना म्हणटा, थिंग ड्रेनेज बांदपा जाय. ती भिजलाय कितले पळय इस्कलात येवन गेल्ले कित्याक लोक उदक माता. सो आमगेलो रिक्वेस्ट कितें आहा इंजिनियरांक, प्लीज लूक एट द ग्रावंड रियलिटी. तुमी येतले आनी वयतले. आज सदां सांगितलें सेरावली वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टायम, यू कॅनॉट इवन यूज इट. सो आयज आमी सजेशन दिलें, वी आर नॉट सेईंग दॅट आमकां पेवर्स म्हणटाय ते नाकाय. तुमी सिमेंट देखून घातले जाल्यार विदाउट हिंगा तुगेलो होंडकोर पडपाक जायना. हिंग तरी चोय त्या आयडे उदक, त्या आयडे उदक, ह्या आयडे उदक, प्लस ब्रिजार उदक येयलें म्हणटरीची दीस वील बी फ्लडेड. सो तुगे ड्रेनेज सिस्टम आनी कितकोन चलतलो. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द इंजिनियर, प्लीज शो अस द प्लॅन. आनी म्हाका आनी एक फियर आहा, हे मागीर नावेली घालता तशें करून सिग्नल घातले आमकां. आमगे पळय इतले हॉटला ट्रॅफिक वयता, इतलो लोक वयता, इतले ट्युरिस्ट वयता, केन्नाय प्रॉब्लेम आसना. आनी इट वील बी लायक एनादर तुका कितें म्हणटाय तेका आमी बॉटल नॅक. सो वी डोंट वॉन्ट द प्लॅन टू बी विथआउट प्लॅनिंग. सो आय जस्ट रिक्वेस्ट them to show us the plan, take everybody in consideration. Local लोक रावता ते important. खूंय बुदा वयता, हुंच्यान बुत्तीचे वयता, हुंच्यान सुखदेचे वयता. So we want to make sure no pavers. Please make a good tar road and the water drainage should be fixed.